म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, नमस्कार. आयज दिवाळीची पवित्र परब. तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची खूब खूब परबीं. आमच्या हांगा म्हणटात, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदाम शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतीर नमोस्तुते. कितले बरो संदेश आसा. ह्या संदेशान म्हणा, उजवाड जिणेंत सूख, भलायकी आनी गिरेस्तकाय घेवन येता, जो वायट बुद्धीचो नाश करून सुबुद्धी दाखयता. अशें दिव्य ज्योतीक म्हजें नमन. हे दिवाळेचो उगडास दवरपाक हाचे परस बरो दुसरो विचार आनी कितें आसूं येता की आनी उजवाडाक फाकोवया, पॉझिटिव्हिटीचो प्रसार करुया आनी दुस्मनकायेचे भावनेकूच नश्ट करपाची प्रार्थना करुया. आयजकाल संवसारांतल्या साबार देशांनी दिवाळी मनयतात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हातूंत फकत भारतीयूच वांटो घेतात अशें न्हय, जाल्यार आतां कितल्याशाच देशांची सरकारां, थंयचे नागरीक, थंयच्यो समाजीक संघटना दिवाळी उमेदीन मनयतात. एके तरेन थंय भारत उबो करतात. इश्टानो, संवसारांत फेस्टिवल टुरिजमचें खाशेलें आकर्शण आसा. आमचो भारत, जो उत्सवांचो देश आसा, तातूंत फेस्टिवल टुरिजमची लेगीत खुबशी शक्यताय आसा. आमचो यत्न आसपाक जाय की होळी आसूं, दिवाळी आसूं, ओणम आसूं, पोंगल आसूं, बिहू आसूं, ह्या सारक्या उत्सवांचो प्रसार करचो आनी उत्सवांतले खोशयेंत हेर राज्य, हेर देशांतल्या लोकांकूय आस्पावन घेवचें. आमच्या हांगा जाल्यार दर राज्य, दर वाठारांनी आपापले इतले साबार उत्सव जातात. दुसऱ्या देशांतल्या लोकांक जाल्यार तातूंत खूबच आवड आसता. हे खातीर भारतांत फेस्टिवल टुरिजम वाडोवपांत देशाच्या भायर रावपी भारतीयांची भुमिकाय खूब म्हत्वाची आसा. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, फाटले मन की बात कार्यावळींत आमी थारायिल्लें की हे दिवाळेक कितें वेगळें करचें. हांवें म्हणिल्लें, येयात आमी सगळे हे दिवाळेक भारताची नारी शक्त आनी तिचें जैत आमी मनोवया. म्हळ्यार भारताचें लक्ष्मीचो भोवमान. आनी पळयता पळयता रोखडेंच सोशियल मिडियाचेर असंख्य इन्स्पिरेशनल स्टोरींचो दोंगर जालो. वारंगलाचो कोडीपाका रमेशान नमो ॲपाचेर बरयलां की म्हजी आवय म्हजी शक्त आसा. 1990त जेन्ना म्हजो बापूय भायर पडिल्लो, तेन्ना म्हज्या आवयनूच 5 भुरग्यांची जापसालदारकी घेतली. आयज आमी 5 भाव बऱ्या वेवसायांत आसात. म्हजी आवयच म्हजे खातीर देव आसा. म्हजे खातीर सगळें कितें आसा आनी खऱ्या अर्थान भारताची लक्ष्मी आसा. रमेशजी, तुजे आवयक म्हजो नमस्कार. ट्विटराचेर ॲक्टिव्ह रावपी गीतिका स्वामीचें म्हणणें आसा की तिचे खातीर मेजर खुशबू कंवर भारताची लक्ष्मी आसा, जी बस कंडक्टराची धूव आसा आनी तिणें आसाम रायफलच्या ऑल विमेन पंगडाचें फुडारपण केल्लें. कविता तिवारीजी खातीर भारताची लक्ष्मी तिची धूव आसा, जी तिची ताकदूय आसा. तिका अभिमान आसा की तिची धूव सोबीत पेंटिंग करता. ताणें CLATचे परिक्षेंत खूबच बरो रँकूय मेळयला. जाल्यार मेघा जैनजीन बरयलां की 92 वर्सां पिरायेची जाणटी बायल कितल्याशाच वर्सां सावन ग्वालियर रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशांक फुकट उदक पिवपाक दिता. मेघाजी ह्या भारताच्या लक्ष्मीच्या नम्रतायेन आनी करुणेन प्रेरीत जाल्या. अश्यो खुबश्यो गजाली लोकांनी शॅर केल्यात. तुमी मुजरत वाचात, प्रेरणा घेयात आनी स्वताय अशें कितें आपले अशीकुशीक शॅर करात. आनी म्हजें भारताच्या ह्या सगळ्या लक्ष्मींक आदराचें नमन. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, 17व्या शतकांतली नामनेची कवयित्री सांची होनम्मा तांणी 17व्या शेंकड्यांत कन्नड भाशेंत एक कविता बरयल्ली. तो भाव, ती उतरां भारताची दर लक्ष्मी ह्यो ज्यो आमी गजाली करतात न्हय, अशें दिसता जशें तांची बुनियाद 17व्या शेंकड्यानूच घाल्ली. कितली बरी उतरां, कितले बरे भाव आनी कितले बरे विचार कन्नड भाशेंतले हे कवितेंत आसात. पेण्णिंदा पेर्मेगोंडनू हिमवंतनू, पेण्णिंदा भृगू पेर्चिदनू, पेण्णिंदा जनकरायनू
जस वडेदनू अर्थात हिमवंत म्हळ्यार दोंगर राजान आपली धूव पार्वती खातीर, ऋषी भृगून आपली धूव लक्ष्मी खातीर आनी राजा जनकान आपली धूव सीते खातीर नामना जोडली. आमच्यो धुवो आमचो अभिमान आसात आनी ह्या धुवांच्या व्हडपणाक लागूनच आमच्या समाजाची एक घटमूट वळख आसा आनी ताचो फुडार परजळीत आसा. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, 12 नोव्हेंबर 2019 हो तो दीस ज्या दिसा पुराय संवसारभर श्री गुरू नानक देवजीचो 550वो प्रकाश उत्सव मनयतले. गुरू नानक देवजीचो प्रभाव भारतातूंच न्हय जाल्यार पुराय संवसारांत आसा. संवसारांतल्या कितल्याशाच देशांनी आमचे शीख भाव भयणां रावतात, जीं गुरू नानक देवजीच्या आदर्शांक पुराय तरेन पाळो दितात. हांव वँकुवर आनी तेहरान हांगाची गुरुद्वारांची भोंवडी केन्नाच विसरपाक शकना. श्री गुरू नानक देवजी विशीं अशें खूब कितें आसा जें हांव तुमचे वांगडा वांटपाक शकता, पूण ते खातीर मन की बातचे खुबशे भाग लागतले. तांणी सेवेक सदांच सगळ्या परस वयर दवरली. गुरू नानक देवजी मानताले की निस्वार्थ भावनेन केल्ली सेवेचें कसलेंच मोल जावपाक शकना. ते आफड सारकिल्या समाजीक वायट गजाली आड घटसाणीन उबे रावले. श्री गुरू नानक देवजीन आपलो संदेश संवसारांत पयस पयस मेरेन पावयलो. ते आपल्या काळार सगळ्यांत चड प्रवास करप्या मदले आसले. कितल्याशाच सुवातांचेर गेले, थंय आपलें सादेपण, नमळाय, भाबड्यापणान तांणी सगळ्यांची काळजां जिखली. गुरू नानक देवजीन कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो धर्मीक भोंवड्योय केल्यो, जांकां उदासी म्हणटात. सद्भावना आनी समानतेचो संदेश घेवन ते उत्तर जावं दक्षिण, उदेंत जावं अस्तम दर दिशेक गेले. दर सुवातांचेर लोकांक संतांक आनी ऋषींक मेळ्ळे. अशेंय म्हणटात की आसामचे नामनेचे संत शंकरदेवूय तांचे पसून प्रेरीत जाल्ले. तांणी हरिद्वाराचे पवित्र भुंयेची भोंवडी केली. काशींत एक पवित्र स्थळ गुरुबाग गुरुद्वारा आसा. अशें म्हणटात की श्री गुरू नानक देवजी थंय राविल्ले. ते बौध्द धर्माकडेन संबंदीत राजगीर आनी गया सारकेल्या धर्मीक सुवातांचेरूय गेले. दक्षिणेत गुरू नानक देवजीन श्रीलंके मेरेन भोंवडी केली. कर्नाटकांत बिदराचे भोंवडे वेळार गुरू नानक देवजीनूच थंयची उदकाची समस्या सुटावी केल्ली. बिदरांत गुरू नानक जीरा साहब नांवाची एक फामाद सुवात आसा, जी गुरू नानक देवजीचो आमकां उगडास करून दिता आनी तांकांच ती ओपल्या. एका उदासी वेळार गुरू नानकजीन उत्तरेंत काश्मीर आनी ताच्या सरभोंवतणच्या वाठारांचीय भोंवडी केली. ताका लागून सीख शिश्य आनी काश्मीर हांचे मदीं घटमूट संबंद तयार जाले. गुरू नानक देवजी तिबेटांतूय गेले. थंयच्या लोकांनी तांकां गुरू मानलो. ते उझबेकिस्तानांतूय पुजनीय आसात, जंय तांणी भोंवडी केल्ली. आपले एके उदासी वेळार तांणी व्हड प्रमाणाचेर इस्लामीक देशांच्योय भोंवडी केल्ल्यो. तातूंत सावदी अरब, इराक आनी अफगाणिस्तानाचोय आस्पाव आसा. ते लाखांनी लोकांच्या काळजांत वसले, जाणीं पुराय श्रद्धेन तांच्या उपदेशांक पाळो दिलो आनी आयजूय दितात. आतांच कांय दिसां आदीं सुमार 85 देशांचे राजदूत दिल्ली अमृतसर गेल्ले. थंय तांणी अमृतसराचे सुवर्ण मंदिराचें दर्शन घेतलें आनी हें सगळें गुरू नानक देवजीच्या 550व्या प्रकाश पर्वा निमतान जाल्लें. थंय ह्या सगळ्या राजदूतांनी सुवर्ण मंदिराचें दर्शन घेतलेंच. तांकां शीख परंपरा आनी संस्कृती विशीं समजून घेवपाची संद मेळ्ळी. ते उपरांत कितल्याशाच राजदूतांनी सोशल मिडियाचेर थंयचे फोटो शॅर केले. बरे अभिमानास्पद अणभवूय बरयले. म्हजी इत्सा आसा की गुरू नानक देवजीचें 550वें प्रकाश पर्व आमकां तांचे विचार आनी आदर्श आमकां आमचे जिणेंत हाडपाक आनीक प्रेरणा दिवं. एक फावट परत हांव तकली बागोवन गुरू नानक देवजीक नमन करतां. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, म्हाका विस्वास आसा की 31 ऑक्टोबराची तारीख तुमकां सगळ्यांक सारकी उगडास आसतलीच. हो दीस भारताचे लोह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेलांचे जयंतीचो आसा, जे देशाक एकतेच्या सुतांत गुंथपी महानायक आसले. सरदार पटेलांत
जंय लोकांक एकवटीन करपाची अजापीक करपी तांक आसली, तेच वांगडा ते त्या लोकां वांगडाय ताळमेळ बसयताले जांचे वांगडा तांचे वैचारीक मतभेद आसले. सरदार पटेल ल्हानांतले ल्हान गजालीक लेगीत बारीकसाणीन पळयताले, समजून घेताले. खऱ्या अर्थान ते मॅन ऑफ डिटेल आसले. तेच वांगडा ते संघटन कुशळटायेन कुशळ आसले. येवजण्यो तयार करप आनी रणनिती आंखपांत ते तरबेज आसले. सरदार साहेबाची वावर करपाचे पद्दती विशीं जेन्ना वाचतात, आयकतात, तेन्ना कळटा की तांची आंखणी खुबूच जबरदस्त आसताली. 1921 अहमदाबादेंत काँग्रेसीच्या अधिवेशनांत वांटो घेवचे खातीर देशभरांतल्यान हजारांनी संख्येन प्रतिनिधी येवपाचे आसले. अधिवेशनाची सगळी वेवस्था करपाची जापसालदारकी सरदार पटेलाचेर आसली. हे संदीचो उपेग तांणी शारांत उदक पुरवण करपाचें नॅटवर्कूय सुदारपा खातीर केलो. हें जातीन पळयलें की कोणाकूच उदकाचो उणाव जावचो ना. इतलेंच न्हय, तांकां हे गजालीचोय हुस्को आसलो की अधिवेशनाचे सुवातेचेर खंयच्याच प्रतिनिधीचें सामान वा ताची जोती चोरयेक वचची न्हय. आनी हें मतींत घेवन सरदार पटेलान जें केलें तें आयकून तुमकां खूब अजाप जातलें. तांणी शेतकारां कडेन संपर्क केलो आनी तांकां खादीची बॅगां करपाची विनवणी केली. शेतकारांनी बॅगां तयार केली आनी प्रतिनिधींक विकली. ह्या बॅगांनी जोती घालून आपले कडेन दवरिल्ल्यान प्रतिनिधींच्या मनांतल्यान जोती चोरयेक वचूं येता हो हुस्को सोंपलो. जाल्यार दुसरे वटेन खादीचे विक्रेंतूय खूब वाड जाली. संविधान सभेंत उल्लेख करपा सारकी भुमिका करपा खातीर आमचो देश सरदार पटेलाचो सदांच उपकारी आसतलो. तांणी मौलीक अधिकार दिवपाचो म्हत्वाचो वावर केलो, जाका लागून जाती आनी धर्माच्या आदारान जावपी कसल्याय भेदभावाची शक्यताय उरची न्हय. इश्टानो, आमी सगळेच जाणात की भारताचे पयले गृहमंत्री म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेलान संस्थानां एक करपाचो एक व्हड भगिरथ आनी इतिहासीक वावर केला. सरदार पटेलाचें हेंय खाशेलेपण आसलें की तांची नदर दर घडणुकेचेर आसली. एके वटेन तांची नदर हैदराबाद, जुनागढ आनी हेर राज्यांचेर केंद्रीत आसली, जाल्यार दुसरे वटेन तांचें लक्ष पयसुल्ल्या दक्षिणेंत लक्षद्वीपाचेरूय आसलें. खरें म्हळ्यार आमी सरदार पटेलाच्या यत्नांच्यो गजाली करतात तेन्ना देशाच्या एकीकरणांत कांय खास प्रांतांतूय तांचे भुमिकेची चर्चा जाता. लक्षद्वीपासारक्या ल्हान वाठारा खातीरूय तांणी म्हत्वाची भुमिका केल्ली. हे गजालीचो लोक चुकून माकून उगडास करतात. तुमकां खबर आसतलेंच की लक्षद्वीप कांय ल्हान जुंव्यांचो चोंबो आसा. तो भारताच्या सगळ्यांत सोबीत वाठारांतलो एक आसा. 1947 भारत विभाजना उपरांत रोखडेच आमच्या शेजाऱ्यांची नदर लक्षद्वीपाचेर आसली आनी तांणी आपल्या झेंड्या वांगडा बोट धाडिल्ली. सरदार पटेलाक जशी ही गजाल कळ्ळी, तांणी मात्तूय वेळ वगडायनासतना, मात्तूय कळाव करिनासतना ताकतिकेन खर कारवाय सुरू केली. तांणी मुदलियार ब्रदर्स, आर्कोट रामस्वामी मुदलियार आनी आर्कोट लक्ष्मणस्वामी मुदलियार हांकां सांगलें की तांणी त्रावणकोराच्या लोकां वांगडा रोखडेच भायर सरचें आनी थंय तिरंगो हुबोवचो. लक्षद्वीपांत पयलीं तिरंगो हुबोवपाक जाय. तांच्या आदेशा उपरांत रोखडोच थंय तिरंगो हुबयलो आनी लक्षद्वीपाचेर ताबो मेळोवपाचो शेजाऱ्यांचो दर एक हावेस पळयता पळयता मातये भरवण केलें. हे घडणुके उपरांत सरदार पटेलान मुदलियार भावांक सांगलें की तांणी जातीन लक्ष दिवन लक्षद्वीपाच्या विकासा खातीर सगळे तरेची मजत मेळटली हें पळोवचें. आयज लक्षद्वीप भारताच्या विकासांत आपलें म्हत्वाचें योगदान दिता. तें एक आकर्शक टुरिस्ट डेस्टिनेशन लेगीत आसा. म्हाका आस्त आसा की तुमी सगळे ह्या सोबीत जुंव्यांची आनी दर्यादेगांची भोंवडी करतले. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, 31 ऑक्टोबर 2018चो दीस, ज्या दिसा सरदार साहेबाच्या उगडासांत बांदिल्लो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी देश आनी संवसाराक ओंपिल्लो. हो संवसारांतलो सगळ्यांत उंच पुतळो आसा. अमेरिकेंत आशिल्ल्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी परस उंचायेंत दुपेट आसा. संवसारांतलो सगळ्यांत उंच पुतळो दर एका भारतीयाक अभिमानान भरता. दर भारतीयाची मान झेतान वयर उखलता. तुमकां खोस जातली, एका वर्सांत 26 लाखां परस अदीक पर्यटक स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पळोवपा खातीर पावले. हाचो अर्थ जालो दिसाक सरासरी 8,500 लोकांनी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे भव्यतेचें दर्शन केलें.
सरदार वल्लभभाई पटेला विशीं तांच्या काळजांत आस्था आसा, श्रद्धा आसा ताका प्रकट केलें. आनी आतां जाल्यार थंय कॅक्टस गार्डन, बटरफ्लाय गार्डन, जंगल सफारी, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता नर्सरी अशीं साबार आकर्शणाचीं केंद्रां सेगीत विकसीत जायत आसात. आनी हाका लागून थळावे अर्थवेवस्थेकूय चालना मेळटा आनी लोकांक रोजगाराच्यो नव्यो नव्यो संदी मेळटात. आनी येतात त्या पर्यटकांचे सुविधेचो विचार करून साबार गांवकार आपापल्या घरांनी राबित्याची सुविधा दितात. होम स्टे फॅसिलिटीज मेळोवन दिवपी लोकांक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेगीत दितात. थंयच्या लोकांनी आतां ड्रॅगन फ्रूटचे शेतूय लावपाक सुरवात केलां. आनी म्हाका विश्वास आसा की रोखडेंच हें थंयच्या लोकांच्या पोट्या पाणयाचो मुखेल स्रोत जातलो. इश्टानो, देशा खातीर, सगळ्या राज्यां खातीर, टुरिजम इंडस्ट्री खातीर हो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी एक अभ्यासाचो विशय जावपाक शकता. आमी सगळे ताचे गवाय आसात की कशे तरेन एका वर्सा भितर एक सुवात संवसारांत फामाद ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून विकसीत जाता. थंय देश विदेशांतल्यान लोक येतात. येरादारीची, राबित्याची, गायडाची इको फ्रेंडली वेवस्था एका उपरांत एक आपसूक खुबश्यो वेवस्था विकसीत जायत आसात. खूब व्हड इकॉनॉमी डेव्हलप जाता आनी पर्यटकांचे गरजे प्रमाण लोक थंय सुविधा तयार करतात. सरकारूय आपली भुमिका करता. इश्टानो, असो खंयचो भारतीय आसतलो जाका हे गजालीचो अभिमान दिसचो ना की फाटल्या दिसांनी टायम मॅगझिनान संवसारांतल्या 100 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थळां मदीं स्टॅच्यू ऑफ युनिटीक लेगीत महत्वाची सुवात दिल्या. म्हाका आस्त आसा की तुमी सगळे लोक आपल्या मोलादीक वेळांतलो कांय वेळ काडून स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पळोवपाक वतलेच. पूण म्हजो आग्रो आसा की दर भारतीय जो भोंवडे करपा खातीर वेळ काडटा ताणें भारतांतल्या उण्यांत उणी 15 टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स परिवार वांगडा करची. जंय वतले थंय रात सारची. हो म्हजो आग्रो आसतलोच आसतलो. इश्टानो, जशें तुमी जाणातूच 2014 सावन दर वर्सा 31 ऑक्टोबराक राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयतात. हो दीस आमकां आमच्या देशाची एकता, अखंडता आनी सुरक्षे भशेन दर मोलाचेर रक्षण करपाचो संदेश दिता. 31 ऑक्टोबराक दर खेपे भशेन रन फॉर युनिटीचें आयोजन केलां. तातूंत समाजांतल्या दर एका वर्गाचे, दर एका समाजाचे लोक वांटो घेतले. रन फॉर युनिटी हे गजालींचें प्रतीक आसा. हो देश एक आसा, एके दिशेन चलता आनी एक मोख मेळोवपाक सोदता. एक मोख, एक भारत, श्रेष्ठ भारत. फाटल्या 5 वर्सांनी पळयलां, फकत दिल्ली न्हय जाल्यार भारतांतल्या शेकड्यांनी शारांनी, केंद्रशासीत प्रदेशांनी, राजधानांनी, जिल्लो केंद्रांनी, ल्हानसान टियर 2, टियर 3 सिटींनी लेगीत खूब व्हड संख्येन दादले आसूं, बायलां आसूं, शारांतले लोक आसूं, भुरगीं आसूं, तरणाटे आसूं, जाणटे आसूं, दिव्यांग आसूं, सगळे लोक व्हड संख्येन वांटो घेतात. तेच वरी आयज काल पळयत जाल्यार लोकां मदीं मॅरेथॉनाचो एक छंद आनी उमळशीक पळोवपाक मेळटा. रन फॉर युनिटी लेगीत एक अशीच आगळी वेवस्था आसा. धांवप मन, मेंदू आनी कुडी खातीर लेगीत फायद्याचें आसा. हांगा जाल्यार धांवप लेगीत आसा. फिट इंडियाचे भावनेक चरितार्थ लेगीत करतात. तेच वांगडा एक भारत, श्रेष्ठ भारत ह्या उद्देशा कडेनूय आमी जुडटात. आनी हे खातीर फकत कूड न्हय, मन आनी संस्कार भारताचे एकते खातीर, भारताक नवे उंचायेचेर पावोवपा खातीर. आनी हे खातीर तुमी ज्या शारांत रावतात थंय तुमच्या सरभोंवतणी रन फॉर युनिटी विशीं खबर काडपाक शकतात. ते खातीर एक पोर्टल लॉन्च केला, runforunity.gov.in. ह्या पोर्टलांत पुराय देशांतल्या त्या सुवातांची म्हायती दिल्या जंय रन फॉर युनिटीचें आयोजन जावपाचें आसा. म्हाका आस्त आसा की तुमी सगळे 31 ऑक्टोबराक खात्रेन धांवतले. भारताचे एकते खातीर, स्वताचे तंदुरुस्ती खातीर. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, सरदार पटेलान देशाक एकतेच्या धाग्यान गुंथला. एकतेचो हो मंत्र आमचे जिणेंत संस्कारा भशेन आसा. आनी भारता सारक्या विविधतायेन नटिल्ल्या देशांत आमकां दर पावण्यार, दर वाटेर, दर मोडणाचेर, दर राबित्याचेर एकतेच्या ह्या मंत्राक घटसाण दीत रावपाक जाय.
म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, देशाची एकता आनी एकचार सशक्त करचे खातीर आमचो समाज सदांच खूब सक्रीय आनी सतर्क रावला. आमी आमचे सरभोंवतणी पळयत जाल्यार अश्यो खुबश्यो देखी मेळटल्यो ज्यो आपसांतलो एकचार वाडोवपा खातीर सेगीत वावर करतात. पूण खूब खेपे अशेंय जाता की समाजाचे यत्न, तांचें योगदान यादींतल्यान रोखडेंच विसरायेर पडटा. इश्टानो, म्हाका याद आसा की सप्टेंबर 2010त जेन्ना राम जल्मभुमीचेर इलाहाबाद उच्च न्यायालयान आपलो निवाडो दिलो, मातशे त्या दिसाचो उगडास करात. वातावरण कशें आसलें? गटागटांनी कितले लोक मैदानाचेर देंविल्ले, कशे कशे इंट्रस्ट ग्रुप्स ते परिस्थितीचो आपापले पद्दतीन फायदो काडचे खातीर खेळ खेळटाले. वातावरण तापोवचे खातीर कसली कसली भास उलयताले. वेगवेगळ्या स्वरांनी वायटपण करपाचेय यत्न जाताले. कांय घोशणांनी आनी कांय वाचाळांनी फकत आनी फकत स्वताक परजळून घेवपाच्या उद्देशान कोण जाणा कितें कितें उलयल्लें, कशे कशे तरेन बेजापसालदारपणान गजाली सांगिल्ल्यो. आमकां सगळे उगडास आसा. पूण हें सगळें 5 दीस, 7 दीस, 10 दीस चल्लें. पूण जसो निवाडो आयलो, एक खोशयेचें अजापीत करपी बदल देशान अणभवलो. एके वटेन 2 सप्तकां मेरेन गर्मी खातीर सगळें कितें जाल्लें, पूण जेन्ना राम जल्मभुमीचेर निवाडो आयलो तेन्ना सरकारान, राजकी पक्षांनी, समाजीक संघटनांनी, सिव्हील सोसायटींनी, सगळ्या धर्माच्या प्रतिनिधींनी, साधू संतांनी खुबूच संतुलीत आनी संयमीत प्रतिक्रिया दिल्यो. वातावरणांतलो तणाव उणो करपाचो यत्न. पूण आयज म्हाका तो दीस सारको उगडास आसा. केन्नाय त्या दिसाचो उगडास करता, मनाक खोस भोगता. न्यायपालिकेचे गरिमेक खुबूच गौरवपूर्ण तरेन भोवमान दिलो आनी खंयच गर्मेचें, तणावाचें वातावरण जावपाक दिवंक ना. ह्यो गजाली सदांच उगडास दवरपाक जाय. त्यो आमकां खूब शक्त दितात. ते दीस, ते खीण आमकां सगळ्यां खातीर कर्तव्यबोध आसात. एकतेचो सूर देशाक कितली व्हड शक्त दिता ताची ही देख आसा. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, 31 ऑक्टोबराक आमच्या देशाची आदली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिराजींची हत्याय त्या दिसा जाल्ली. देशाक एक व्हड धपको बशिल्लो. आयज हांव तांकांय आर्गां ओंपतां. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, घराघरांतली जर खंयची एक काणी पयस मेरेन पावता, दर गांवची खंयची एक काणी आयकुपाक मेळटा, उत्तर ते दक्षिण, उदेंत ते अस्तम, भारतांतल्या दर एका कोनशांतल्यान एक काणी आयकुपाक मेळटा आनी ती म्हळ्यार नितळसाणेची. दर मनशाक, दर परिवाराक, दर गांवाक नितळसाणी संबंदान आपलें सुखदिणें अणभव सांगचें अशें दिसता. कारण नितळसाणेचो हो यत्न 125 कोटी भारतीयांचो आसा. परिणामाचे धनी लेगीत 125 कोटी भारतीय आसात. पूण एक सुखदिणो अणभव आनी आंगार कांटो हाडपी अणभव आसा, हांवें आयकलां. हांव चिंत्तां हांवें तुमकांय आयकुपाक दिवचो. तुमी कल्पना करात, संवसारांतलो सगळ्यांत उंचायेर आशिल्लो बॅटलफिल्ड, जंय तापमान 0 परस 50-60 डिग्री सकयल वता. हवेंत ऑक्सिजनूय नांवापुरतें आसा. इतले कठीण परिस्थितींत, इतल्या आव्हानां मदीं रावपूय खंयच्या पराक्रमा परस उणें न्हय. अशे कठीण परिस्थितींत आमचे बहादूर जवान फकत छाती फुलोवन देशाचे शिमेची राखण करिनात, जाल्यार थंय नितळ सियाचीन मोहीमूय चलयतात. भारतीय लश्कराचे हे अद्भुत बांदिलके खातीर हांव भारतीयां वतीन तांची तुस्त तोखणाय करतां, उपकार मानतां. थंय इतलें शीं आसा की कितेंय डिकंपोज जावप खूब कठीण. अशे परिस्थितींत कोयर वेगळो करून ताचो विलो लावप हें तातूंतल्या तातूंत खूब कठीण काम. तरी आसतना ग्लेशियर आनी ताच्या सरभोंवतणच्या वाठारांतल्यान 130 टन आनी ताचे परस अदीक कोयर काडप आनी तोवूय थंयच्या फ्रेजायल इकोसिस्टमाच्या मदीं, ही कितली व्हड सेवा आसा. ही एक अशी इकोसिस्टम आसा जो हिम बिबटो सारकिल्ल्या दुर्मिळ जनावरांचें घर आसा.
थंय आयबॅक्स आनी ब्रावन बॅर्स हे सारकिले दुर्मिळ जनावरूय रावतात. आमी सगळे जाणात की हो सियाचीन एक असो ग्लेशियर आसा जो न्हंयांचो आनी नितळ उदकाचो स्रोत आसा. हे खातीर नितळसाण मोहीम चलोवपाचो अर्थ त्या लोकांक खातीर नितळ उदकाची वेवस्था करप जे सकयल्या वाठारांनी रावतात. तेच वांगडा नुब्रा आनी श्योक सारकिल्या न्हंयांच्या उदकाचो उपेग करतात. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, उत्सव आमच्या सगळ्यांचे जिणेंत एक नवें चैतन्य जागोवपी पर्व आसता. आनी दिवाळेन जाल्यार चड करून कितें ना कितें नवें खरेदी करप, बाजारांतल्यान कितेंय हाडप दर परिवारांत चड उण्या प्रमाणाचेर जाताच जाता. हांवें एक खेपे म्हणिल्लें की आमी यत्न करुया, गांवठी वस्तू विकत्यो घेवया. आमचे गरजेची वस्त आमच्या गांवांतल्यान मेळटा जाल्यार शारांत वचपाची गरज ना. शारांत मेळटा जाल्यार जिल्ल्या मेरेन वचपाची गरज ना. जितल्यो चड आमी गांवठी वस्तू खरेदी करपाचो यत्न करतले, गांधी 150 आपसूक एक व्हड संद जातली. आनी म्हजो जाल्यार आग्रो आसता की आमच्या विणकराच्या हातांतल्यान विणिल्लें, आमच्या खादीवाल्यांच्या हातांतल्यान तयार जाल्लें कितें ना कितें आमकां खरेदी करपाकूच जाय. हे दिवाळेंतूय दिवाळे आदीं तुमी कितेंय खरेदी केलां आसतलें, पूण खुबशे लोक अशेय आसतले की दिवाळे उपरांत गेले जाल्यार घडये मातशें सवाय मेळूं येता. जाल्यार खुबशे लोक अशे आसतले जांची अजून खरेदी जावपाची आसा. जाल्यार दिवाळेचे परबे वांगडाच हांव तुमकां विनवणी करपाक सोदतां की येयात आमी गांवठी खरेदी करपाक प्राधान्य दिवया, थळाव्यो वस्तू खरेदी करुया. पळयात, महात्मा गांधींच्या सपनांक साकार करपाक आमी कितली म्हत्वाची भुमिका करपाक शकतात. हांव परत एक खेपे ह्या दिवाळेच्या पवित्र उत्सवाची तुमकां खूब खूब परबीं दितां. दिवाळीक आमी वेगवेगळ्या फोगांचो उपेग करतात, पूण केन्ना केन्ना घाळपणाक लागून उजो लागता, खंय दुखापत जाता. म्हजी तुमकां सगळ्यांक विनवणी आसा की स्वताक सांबाळात आनी उत्सव खूब उमेदीन मनयात. म्हजी खूब खूब परबीं. खूब खूब देव बरें करूं.